काढलो की हांगा गाडी हाडल्यार माल घेवन येता ती गाडी हाडल्यार सुद्दां पयशे घेतात. हाजे तूं कितें म्हणया सोपो कॉन्ट्रॅक्टर. ही एक न्यू परंपरा सुरवात जाला, एक प्रथा सुरवात जाली म्हणपाक सारकें. कित्याक एक जो गुड्स कॅरियर जो म्युन्सिपालिटी एरियान येता त्या कटांनी डायरेक्टली सोपो घालतात. तो डेलिव्हर करपाक येता, तो कांय थिंग विकपा येना. सोपो म्हणल्यार कितें, सोपो एक्चुअली ऑक्युपेशन चार्जीस बिजनेस कित्याक कोण करता जाल्यार. हांगा जे कोण गुड्स सुद्दां घेवन येता तांकां हे लायतात, फीज लायतात आनी ते कमी न्ही, 300-400 रुपया. हें सामकें रॉंग जाता सामकें. दीस इज सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन करपाक गेले जाल्यार. आनी हें म्युन्सिपालिटी तांकां कशें सुद्दां हें दिवपाक शकता, परमिशन दिवपाक शकता. रिटर्न दिले जाल्यार आमकां खबर ना, पूण एक म्हणटा इवन दिले जाल्यार कशें दिवपाक शकता हें आमकां कळपाक जाय. कित्याक रेजल्युशन आसता ताका, सोपो रुल्स आसा ते चेंज जाल्या, हें सगळें पळोवपाक जाय न्ही. आनी एक खंय तर एक हें आसपा जाय, कितें म्हणटा तें एक लिमीट आसता रे. रेट्स दितात म्युन्सिपालिटी, त्या रेटी प्रमाणे एक्चुअल कलेक्शन जाता खबर ना. आतां जेन्ना आमी पळयताय इतली कोट्यांनी सोपो बी घेता म्हणटा पळय, ते सोपो इज फॉर होम. सोपो जे कोण सोपो रेकॉग्नायज सोपो हें आहा पळय तांकां. सो इतले पयशान जेन्ना तूं टेंडर घेता हो म्युन्सिपालिटी हो टेंडर दिता जाल्यार हें सामकें डायरेक्ट इंडिकेशन की बाबा सोप्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगता ते तो जाता तितले मांड इलिगल हॉकर्स सगळे रस्त्याचेर घाल आनी ते कडेन फीज घे. दीस इज द डायरेक्ट इम्प्लिकेशन ऑफ हाय बिडर.